एक जर प्रश्न सर तुमकां असो विचारपाक गेले जाल्यार आयज तुमी मया गांवचे आमदारूय जावन आसा, तशेंच तुमचे भाऊय एका टायमार सभापती आशिल्ले आनी अशें आसतना हीच म्हटल्यार तुमच्यान जाय जाल्यार कारिगारूय दवरून हें काम करून घेवं येता, बट तुमी स्वता हें काम करण्या मागचो उद्देश कितें आसा? अशें आसता आमकां ही पारंपारीक जी कला आसा आनी कुंभकार म्हणजे कुंभार जो आसता तेजे सदींच नातें मातयेशी आसता. आतां हे नातें आमी तुटूंक दिना, हे आमचो पयली सिद्धांत आसा. म्हणजेच जे नातें आमचे मातये कडेन आहा हे ते कायम उरतले आनी हे उरोंक जाय म्हणून आमी करता आनी आमची फुडली भावी पिढी आहा न्हू तांकां बी आमी ह्या कलेन जुडटले आसा. म्हणजेच सांगपाचो हेतू की जे काम आमी करता ते आमी एक बिजनेस म्हणून करिना, आपली कला राखून दवरपाचें काम करता. आमकां ते इंट्रस्ट आसा आनी ह्या कामान जो आमकां आनंद मेळटा म्हणजे ज्या कामान लोकां कडेन संपर्क येता, लोकां कडेन भावनात्मक आमी गोश्टी उलयतात आनी ज्यो देवाचें काम अशें म्हणून आमी जे करता तो आनंद आमकां दर वर्सी लुटपाक मेळटा. आनी हें काम करता आसतना जें आनंदी वातावरण जे आमचे सभोवतालचे लोक हे लोक जेन्ना आमकां मेळटा तेन्ना खूब आनंद जाता. आनी ह्या कलेन जें रहस्य दडलेलें आसा तें म्हणजे ही मातये कडेन जें एटॅचमेंट आमचें आसा तें खंयच आमी तुटोंक दिवचें ना. आतां जेन्ना आमी चतुर्थी साठी गणपती तयार करता तेज्या उपरांत मागीर सरस्वती पुजन आसता. काही आमी गोश्टी आमी पयलींच्यो आमी जर हांव थोडे सांगूंक सोदता म्हणजे आमचे पुर्वज तेन्ना पयलीं मातयेचे नळे करताले, म्हणजे गांवठी नळे म्हणटा आमी. त्या टायमार पॉवर्टी इतली आसली की तांकां कामा शिवाय आनीक गत्यंतर नासलो. हें काम करून तेंच्यांनी पोट भरपाचें अशे तरेचे दीस आसले. मागीर हे गणपतीच्या कामाच्या टायमार गणपती करप, सरस्वती करप, बाकीचे कितें मुर्ती करप किंवा जी आयदनां आमी म्हणटा पळय ती आतां मातयेची आयदनां जी आमी कुंडली म्हणटा, तोप म्हणटा, हें सुद्दां तो तें काम करपाचें काम आमचे पुर्वज जे करीत येयल्ले आसा. आनी आयज तें काम खंय तरी आमच्या थंयसून थोडेशें कमी जाल्लें आसा. म्हणजे फूल टायम आमकां ह्या बिजनेसाक दिवपाक मेळना. पूण मुख्यतः आमी गणेश मुर्त्यो तयार करप हो एक प्रामुख्यान जो वेवसाय चालू केलेलो आहा. बाकीचे वेवसाय कोण आपणाक टायम मेळटा त्या पद्दतीन फूल टायम आपूण दिवन ते बाकीचेय कामां चालू दवरता.